दोन विंडो सारके लायले, लायटीचे काम सुद्धा स्टार्ट झाले पळयात। म्हटल्यार विंडोचे काम सकाळी सकाळी स्टार्ट झाले, हांगा दवरले बट बऱ्या तरेन ग्रो झाले। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग। कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय। आमी बीन बरी आसा। सो सकाळचे 11:30 कितें तरी जाल्ली आसा आनी त्याच बरोबर हांगसून घरा कडसून व्हिडिओ स्टार्ट करता। तर एक्चुअली व्हिडिओ काल हांवें स्टार्ट केलो बट मागीर कंटिन्यू करून पावूंकूच ना। म्हटल्यार सद्या व्हिडिओ गॅप पडटा कारण भरपूर अशें बिजी वयता आनी तेतून व्हिडिओ बीन करपाक नाही पॉसिबल जायना। सो काल तर विंडोचे बीन काम चालू असले, विंडो बीन ते पळयात ल्हान जाल्ले आसा। आता लायटीचे काम चालू आसा, सकाळच्या लायटीचे काम चालू जाल्ले आसा। सो तेतून त्या बोवळान म्हणटा तशें व्हिडिओ बीन करपाक पॉसिबल जायना आनी व्हिडिओ स्टार्ट सुद्धा केलो नाही जाल्यार कामांक खंय ना खंय बिजी उरता, तेका लागून व्हिडिओय बीन मागीर इनकम्प्लीट उरता, कंप्लीट करूंक गावना अशें जाता। आनी सकाळच्यान एक्चुअली हांव बिजीच आसा तरी बट म्हटल्यार आयज एटलीस्ट व्हिडिओ स्टार्ट करूया कारण काल व्हिडिओ स्टार्ट केल्लो हांवें विंडो बीन लायतना बट मागीर कितें जालें खंय तरी बिजी उरलें आनी तो व्हिडिओ थंयच पडून उरलो। सो तो आयज हांव ह्याच व्हिडिओन कंटिन्यू करतले। सो तुमी बीन समजूंक शकता आता मेजर अशें काम उरलां लायटीचे। सो तेका लागून खंय ना खंय शिफ्टिंग आता लागीं पावता म्हटल्यार खुबशीं कामां आसता, तुमी बीन जाणा आसतली आनी तेतून व्हिडिओ बीन करपाक न्हय शक्य जायना न्हय ते अशें आसा। आनी भितरल्या भितर पावसूय पडटा, सो बारीक बारीक पावस चालू आसा सकाळच्यान। आनी सद्या हांव घरा कडेन येयला कारण म्हणटा तशें लायटीचें काम कशें कितें चालू आसा तें मातशें फुड्यान रावलें काय बरें जाता न्हय। एक्चुअली करतात ते बट फुड्यान रावले काय कितें जाय कितें नाका अशें जाता न्हय। आनी विंडो ल्हान जाल्ले आसा, दाखयता तुमकां। पयलीं म्हणटा तशें कालचो व्हिडिओ जो आसा तो कंटिन्यू करता आनी तेच्या मागीर म्हणटा तशें विंडोचें काम कशें कितें जालां न्हय ते कंटिन्यू करता। ओके, सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग। तर सकाळचे 10 जायत येयली आनी अशे तरेन व्हिडिओ आयचो हांव स्टार्ट करता कारण सद्या घरा कडेन आसा म्हटल्यार विंडोचें काम सकाळी सकाळी स्टार्ट जालें। म्हटल्यार 8:30 अशें स्टार्ट जाला, 8:30 येयल्ले ते आनी त्याच बरोबर तेका लागून सद्या घरा कडेन आसा। अजून चाव बीन कांय घेवंक ना आनी आवाज मातसो घुमता सो अशें आसा। आनी 2 विंडो बीन ल्हान जाले, आतां टॉयलेटांतली बीन लावप चालू आसा। सो बेगिना जातले म्हणटा तशें। सो एक्चुअली कालूच येवपाचें आसलें ते बट काल मम्मी नासली ना तेका लागून म्हटल्यार आयज यो। सो बेडरूमांतली आनी हॉलांतली विंडो तर ल्हान जाली, आतां थंय किचनांतलें काम चालू आसा, दाखयता पळयात तुमकां। सो हांगसर जे तुमी विंडो पळयता न्हय ते हांवें प्लॅन करतनाच सगळ्यात पयलीं हें चिंतलेलें की हॅरीक कशें कितें पळोवपाक गावतलें न्हय, सेफ्टी आसा न्हय हॅरीक लागून, हे पळोवनूच हे विंडो जे आसा ते हांवें प्लॅन केल्ले। म्हटल्यार भायलें माजरूय भितर येवपाक जायना आनी प्लस हॅरी सुद्दां भायर वचपाक जायना आनी तेज्या भायर म्हणटा तशें हॅरीक थंय बसले सुद्दां जाल्यार भायले दिसपाक जाय। अशे तरेन हे चिंतून हांवें हे विंडो जे आसा ते प्लॅन केले। म्हटल्यार नेट जे आसा, नेट लायल्या उपरांत रातचे म्हणटा तशें मातशें ओपन करपाक गावता, प्लस हॅरीक थंयच्यान दिसतलें सुद्दां नेटीनसून। अशे तरेन सद्या विंडो लावप चालू आसा म्हणटा तशें आनी रोखडें जातलें, व्हडलोसो टायम लागचो ना कारण ते बेगीन आयले न्हय तेका लागून। आकाशें दिसलेलें की लेट येतलें म्हणून बट सकाळीच 8 सुमार कॉल केलो आमी येता म्हणून। सो बरें जालें, सगळे विंडो ल्हान जातले आयज। एक मेन उरतली ती म्हटल्यार व्हडली गॅलरी, तिका मागीर लायतल्या। सो अशें आसा, एक करून सगळीं कामां फटाफट जाता। आनी सद्या म्हाजो आवतार बॅक आसा कारण म्हणटा तशें ब्रश बीन केलो आनी सोमतेच ते येयले तेका लागून तशेंच हांगसर येयल्या। सो टायम म्हटल्यार च्या घेवपाक टायम गावोकूच ना। सो सुशेगाद मागीर हांव घेतलें, पयलीं हें काम करून घेतलें अशें आसा। पावसानय काळोख केल्लो आसा। सो पळोवया। हांगसर एंट्री मारताच न्हय हांगसर एक विंडो आसा, तेका विंडो मात लावंक ना हांवें कारण भायर लायतली न्हय तेका लागून। बेश्टी नेट लावन सोडल्या कारण माजरां येता, बुरशें करता सामकी तेका लागून। आनी तेच्या मागीर 2 विंडो सारके लायले, हे पळय हांगसर म्हणटा तशें पळोवंक शकता तुमी। आनी हॅरी आसा न्हय तेका लागून हांवें नेट बी ल्हान घेतली, म्हटल्यार एटलिस्ट नेट जी आसा न्हय ती आमकां अशे तरेन ओपन करून दवरूंक गावतली। ही पळयात।
सो अशी नेट आसा, भायले बरें दिसता. डे नायट न्हय विंडो लायला हांवें, सो अशें आसा. तशीच न्हय रुमानूय म्हणटा तशी डे नायट अशी विंडो लायल्या. सो सद्या ती ओपन आसा कारण हांगसरूय लायटीचें काम चालू आसा पळयात. सो तेका लागून न्हय ओपन दवरला आनी फोकस बरो येता पळयात. विंडो ओपन केली काय. सो अशे तरेन 2 विंडो हांगसर लायत जाल्ले आसा, काल जाले. आनी तेच्या मागीर सद्या न्हय म्हणटा तशें हांगसर हें आसा, मॅस आसा कारण फोडाफोड चालू आसा. आनी तेच्या मागीर म्हणटा तशें हांगसर हे पळयात ही एक ल्हान घेतली हांवें पळयात, अशी स्लायडिंगूच लायल्या. आनी तेच्या मागीर न्हय हांगसर एक लायल्या ही पळयात. ही न्हय ओल्ड आसली आमची पयली, कारण हे जर तुमी पयली पासून व्हिडिओ पळयताले तुमकां खबर आसतलें. ही ग्रिल्स आमची न्हय रुमांक आसली पयली आनी तेचेर हे बीन आसले, विंडो बी आसली. सो तीच ल्हान घेतली, फिटींग बीन करून सारकी. सो अशें करून घेतलेलें आसा. सो कळ्ळें आसतलें. आनी हांगसर न्हय माजर आड्डता कारण तेका न्हय भितर येवंक जाय. पळयता पयलें न्हय कितें गो, कितें जालें? आं यो भितर यो. सो अशा तरेन सद्या लायटीचें काम चालू आसा, तेका लागून सद्या हांव हांगसर येयल्लें आसा. सो जस्ट नाव तो घरा कडेन गेला. सो कळ्ळें आसतलें तुमकां. आनी बाथरुमानूय काम करून घेतलें. हें पळयात ते विंडो बीन ल्हान घेतलेले आसा. सो हांगसून न्हय सनलायट बीन बरी येता, बऱ्या तरेन फोकस येता हो पळयात. सो तुमकां वेदर दाखयता भायर वचून. पावस कसो कितें आसा तो, पावसान काळोख केल्लो आसा सकाळच्यान. हे पळयात आतांय बीन झडटा एक्चुली पावस, बारीक बारीक काळोख करून आसा पावस पळयात. सो सकाळच्यान तर कंटिन्यू आसा, आतां मातसो गेला बट बारीक बारीक शिवारता. सो कळ्ळें आसतलें. तर चला या, हेंकां हांगसर हाडप म्हटल्यार न्हू सगळें हे करून दवरता. माशी तूं कितें आयलें आं? सो सद्या न्हय ह्याच बोवाळान म्हणटा तशें बिजी वयता, तेका लागून खंय ना खंय गॅप पडटा. म्हाकाय अशें दिसता की व्हिडिओ करपाचे बट टायम तसो एडजस्ट जायना न्हय, तुमकांय खबर आसा. म्हटल्यार आतां घराचें काम म्हटल्यार कितलें, आनी मेन म्हटल्यार हांव म्हाकाच वचूंक जाय हांगा थंय हें हाडपाक म्हण तें हाडपाक म्हण. तरी संजय म्हाका खूब हेल्प करता जाणा. इतली म्हाका संजयन घराच्या रिलेटेड हेल्प केला जाणा हांव तुमकां सांगूं शकना. लकीली हांव इतलें लक्की आसा की म्हाका असो पार्टनर गावलो की कितेंय म्हणटा तशें लायक कितें हाडपाक जाय कितें नाका बऱ्या तरेन संजय म्हणटा तसो म्हाका हेल्प करता. कारण न्हय थोस्टी अशें आसता की पयशानूच सगळीं कामां जायना म्हणटा तशें, बरोबर न्हय. सो खरें सांगता खूब हेल्प केली म्हाका तेणी. आनी सिरियसली सांगता कितें हाडूंक जाय कितें नाका, लायटीचें सामान आनी कितें आमी दोगांच वचून हाडटालीं. घराचें काम स्टार्ट जालां थंयच्यान म्हणटात तशें, आमी दोगांच हांगा थंय नाचोन म्हणटा तशें. सो बऱ्या तरेन हांव खूब लक्की आसा ना की संजय आसलो म्हाका पार्टनर गावलो. सिरियसली सांगता खूब खूब म्हणटा तशें लक्की आसा. सो सद्या ह्या बोवाळान बिजी वयता, तेका लागून व्हिडिओ फाटीं फुडें जावं शकता, मातशें एडजस्ट करून घेया. कारण कितें जाता ना हांव ट्राय करता म्हाजी बेस्ट व्हिडिओ करतले म्हणून बट खंय ना खंय उरता. सो पळोवया लायटीचे फोडाफोड सद्या चालू आसा हांगसर. तेज्या मागीर परत थोडी पेंटींग आसा ती सेकेंड कोट जातली. आनी म्हाका ना कोणी रेसिपी सुद्दां सांगलेले. सो एक्चुली न्हय रेसिपी तुमचे आसात जे म्हाका शेअर करूंक जाय बट करूंक पावना. ओके सो पळोवया आतां. मम्मी घरा कडेन आहा, मम्मी तिका म्हटलें तूं जेवणाचें बीन पळय, हांव हांगसर रावन सगळें हें करता म्हटलें. तर सद्या ना हांगसर म्हणटा तशें मेजर जें काम आसलें न्हय तें स्टार्ट जालें पळयात लायटीचें. हेंच काम आतां उरलां फकत, मागीर ऑल सेट म्हणटात तशें. सो फायनली लायटीचें काम सुद्दां स्टार्ट जालें पळयात. सो सद्या वायरी बीन वडप चालू आसा म्हणटा तशें. सो हे पळयात अशा तरेन हांव म्हणटा तशें वाट पळयतालें केन्ना हांव लायटीचें काम स्टार्ट जाता काय म्हणून. तर फायनली आयच्यान लायटीचें काम स्टार्ट जालें. सो आतां स्लो स्लो करून आख्खें म्हणटा तशें कंप्लीट जातलें. हे पळयात. सो ये म्हणटा तशें फटाफट आतां सगळें प्रॉपर रेडी जातलें, मागीर मेन शिफ्टिंग स्टार्ट जातली. सो हे पळयात. सो हें काम चालू आसा न्हय त्या म्हणसर हांव चिंत्ता की
हांगसर एक मनी प्लांट नाही हाडून दवरलो हांवें हे पळय तेका न्हय उदक तेचें हें जालें सामकें काबार जालें सो म्हटलें बॉटल धुवपाची आनी उदक भरपाचें आनी दवरपाचें एक्चुली हांगसर दवरलेलें हांवें तें मागीर प्लांट बीन म्हाका एड करपाक जाय पयलीं कशें हांव पयलीं घरान न्हय प्लांट दवरूंक गावनासलें कारण सनलायट येयनासली विंडो नासली किचनान न्हय बट आतां दोनी कडेन विंडो आसा सो बरे तरेन मनी प्लांट बीन म्हाका दवरूंक गावतलें बरोबर न्हय सो हे जे आसा न्हय ते क्लीन करता आतां हांव कारण ना रे गावूंक ना आणि दुसरी गजाल म्हटल्यार पयलीं कॅमेरा हांगसर सेट करूंक गावनासलो आतां मेन म्हटल्यार कॅमेरा बीन सेट करूंक गावता कारण विंडो आसा विंडोचेर दवरूंक गावता सो म्हाका जाय आसलो ब्रश बॉटल धुवपाक सो खुबश्यो गोश्टी हांवें ऑर्डर केल्या एक करून ऑर्डर्स येवप चालू आसा किचन रिलेटेड बीन हांवें ऑर्डरी केल्ले आसा तेज्या मागीर कर्टन हे ते ऑर्डर केले सो आतां त्या ऑर्डरी येयल्या उपरांत एक करून मागीर हांव तुमकां दाखयतलें मनी प्लांट चड टायम जावंक ना हांगा दवरले बट बऱ्या तरेन ग्रो जाले सो प्लांट्स म्हाका एड करपाक जाय आनी ह्या 2-3 दिसांनी हांव म्हणटा तशें त्या घराचो म्हटल्यार रेंटेड घर आसा पळय त्याचो व्हिडिओ करतले अशें मायंडान आसा म्हाज्या सो पळोवया शिफ्टिंग स्टार्ट जावच्या पयलीं हांव तें प्लॅन करतलें दाखोवपाक कारण तेंचेय बीन ओनराचेय बीन सामान आसा भितर थोडे फारशे म्हटल्यार थोडे म्हटल्यार बरे मोठे आसा आनी आमचे बाकीचे सामान मागीर प्लांट हांगा तेका ना सनलायट बरी मेळटा सो भरपूर एक्सायटेड आसा हांव किचनान म्हाजे रेसिपी बीन शूट करपाक मजा येतली प्रॉपर किचन नाही क्लीन करूंक जाय उदक बीन घालून कारण मागीर करतले कारण परत पेंटिंग आसा थोडे फारशे किचनान बीन सेकंड कोट मारपाचो आसा तेका लागून किचन सद्या क्लीन करून कांय यूज ना सो हांगसर म्हणटा तशें मेजर काम तर चालू जाल्लेच आनी त्याच बरोबर म्हणटा तशें हे काम कंप्लीट जालें लायटीचें काम कंप्लीट जालें का परत आसलें तशें म्हाका पेंटिंगेचें काम करून घेवपाक जाय कारण किचनांतले आनी गॅलरींतलो सेकंड कोट उरलेलो आसा म्हटल्यार आमी तसो दवरला सेकंड कोट मागीर करया म्हटलें कारण आतां लायटीचें काम आसा फोडाफोड जातली परत कलराक हात बीन लागतले तेका लागून सो सेकंड कोट जाल्या उपरांत मागीर मेजर जी शिफ्टिंग आसतली आमची सामान बीन हाडप दवरप ते सगळे हाडटले अशे तरेन प्लॅनिंग आसा आतां पळोवया कारण दीस भरपूर कमी उरले शिफ्टिंगेक म्हणटात तशें आतां केन्ना शिफ्ट जातली ती तुमकां कळटलीच जशे व्हिडिओ येतले तशे हांगसर येपयात रुमांनी बीन वायरी ओडून जाल्ले आसा पळोवंक शकता खंय तरी न्हय नुस्तेकार येयलो आनी नुस्तेकारा बरोबर न्हय कडक अशें वत येयले कारण वदळच्यान पावसान काळोख केल्लो आतां हलकेशें अशें वत येयल्लें आसा आनी सद्या हांव घरा कडेन येयला म्हटल्यार मातसोसो ब्रेक म्हणून थंय बसून म्हाका बेज्जार येयलो म्हाजें कितें काम ना बट बेश्टे मम्मीन बस म्हटल्यार म्हाका कितें जाय कितें नाका मातशें पळय म्हणून सो तेका लागून आनी सद्या घरा कडेन येयले ब्रेक बीन घेतलो आतां परत आसले तशें घरा कडेन वयतलें जालें की ना तें पळयतलें कारण जेवपाचो टायम जालो सो आतां तो जेवपाक वयतलो घरा कडेन तेका लागून आनी बॅकग्रावंडाक तुमकां आमचे कपडे सुकता ते दिसता आसतले कारण कपडे तर सुकना पावस इतलो पडटा सो आंगणान घे भर अशे कपडे सुकत घातलेले आसता सो थोडे दीस हो बॅकग्रावंड म्हणटा तसो थोडे दिसांनी चेंज जातलो थोडेच दीस उरले आतां सो अशें आसा
सो आता हांव वयता परत आसले तशें घरा कडेन. पळय आतां कसले कडक अशें वत येयला ना. पावस एक्चुअली मदींच पडटा, मदींच वत येता, कांय कळना वेदर कशें कितें चालू आसा कितें. म्हटल्यार पावसाचे दीस म्हणून कळना, गरमीचे दीस म्हणून कळना, कांयच कळना, अशें वत येयल्लें आसा आतां. एका सायडीन काळोख केला पावसान आनी दुसऱ्या सायडीन वत सोडला सामकें. हे पळयात वत येयला. सो चला आसले तशें हांव घरा कडेन वयता. मम्मी तर येयना, मम्मी मागीर येतली खंय पळयता कितलें काम जालें कितें तें. मार जावं तुका मातशी. सो दनपारचे कितें तरी जालें दिसता, एक या देड कितें तरी जाला. सो आतां आमी जेवपाक वयतली आनी मम्मी बीन येयली हांगसर. ती पळोवपाक येयल्ली कितले मेरेन काम जालां कशें कितें तें. सो जेवण बीन करून येयलें. सो आतां घरा कडेन वचूंक जाय, जेवपाक जाय. तोय बीन जेवपाक गेलो. सो वत येयलें वत आतां बरें हांगसर. टेप खंय मारता गे ती? हाय हॅलो कर गे मम्मी. हाय. टेप खंय मारता? टेप म्हाज्या तोंडाक मार. केलें चेक केलें कितले जाले ते पयले. सो वयर सिलिंगेक बीन सद्या वायरी बीन ओडले म्हणटा तशें. सो बेडरुमान वायरी ओडून जाले, हॉलान थोडेशे ओडले, अशें करून थोडे थोडे जाल्ले आसा. सो कळ्ळें आसतलें तुमकां सद्या काम कशें कितें चालू आसा, जोरान म्हणटात तशें. सो अशें आसा. पळोवया आतां जालें, आतां घरा कडेन वयतले आमी. मार उडकी मार. पळय उडकी मारतले पयले जाय. सो म्हाज्या फाटाफाट येवंक जाय ताका सगळी कडेन म्हणटात तशें. ताका आमी म्हणटा माशी. सो सद्या हांव हांगसर बसला. हे पळयात आतां घरा कडेन वयता आमी. सो जेवतली बीन आनी सांजच्या टायमार परत असलें तशें काम स्टार्ट जातलें. सो सांजचे हांगसर परत येवपाक जाय. सो असो असलो आयचो व्हिडिओ धाकटो असो म्हणटा तसो अपडेट एक तुमकां पावलो आसतलो. सद्या खंय बिजी आसा हांव कितें आसा. मदीं जर व्हिडिओन गॅप पडली जाल्यार तुमी समजूं शकता की खंय तरी कामान हांव बिजी आसतलें. कमेंटाची रिप्लाय दिवंक ना जाल्यार तुमी समजूं शकता की खंय तरी शिफ्टिंगाच्या हितून सद्या आसा म्हणून. अशें आसा कारण म्हाका एक्वेरियम बीन खाली करपाक जाय. सो ताका लागून खाली करूनच सोमतो हांगसर हाडून मागीर भरपाक जाय अशें आसा. थोडीशी शॉपिंग करूंक जाय. म्हटल्यार आतां जेन्ना आमी येतली तेन्ना खुबश्यो गोश्टी जाय न्ही, तेजी शॉपिंग बीन करूंक जाय अशें. सो हे पळयात बसला हांगसर म्हाजे बरोबर. आतां मम्मी येयली सो मम्मी कडेन गेले. सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडला आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं. बाय बाय.